चौथीक लागी लागी 20 ते 15 दीस उरल्यात. आता सध्या गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या चित्रशाळांनी गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार जाल्यात. सध्या चित्रशाळांनी मुर्त्यो रंगोवपाचें काम नेटान सुरू आसा. साकोड्डा पानशी वाठारांतलो हो सन्मेश गांवकार. पेशान तो शिक्षक तशेंच प्रोफेशनल फोटोग्राफर, पूण आपल्या बापायच्या मार्गदर्शना खाला फाटली 35 वर्सां जाली तो गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करता. सुरवातेक ल्हान आसतना ताणें चिकन मातये सावन एक हुनीर केलो. तेन्ना सावन ताका मातयेंत आवड निर्माण जाली. आतां सन्मेश गणपतीच्यो मुर्त्यो स्वता तयार करतात. हांव पयलीं येतालो असो, हांव हांगा आसनासलो, हांव मामागेर रावतालो शिकपाक. केन्ना असो सॅटर्डे संडे येवपाक जातालें आनी पळयतालो हांव हांगा आसले. पयलीं मातयेचे कांय अशें खास दिसनासलें. मागीर एकदां कलर करून जातकीर अशें दिसतालें की हांगाच रावप कसो, परतून वचच नाका कसो. जालें दीस गेले 10th जाली. मागीर हांव हांगा येयलो. हांगा येवन मागीर अशें दिसलें की वांगडा हांवें स्टार्ट केलें बरें. मागीर इल्लें बारीक बारीक काम करून, नाक करून, मागीर बारीक उंदीर काडून त्या करून हांव पेंट करून दवरतालो. अशें इल्लें करून हांवें हातभार घातलो. चिकन मातयेची पयली मुर्ती कितें कसली गेल्ली? उंदीर गेल्लो. उंदीर करून हांवें दवरलेलो. तो चवथी कडेन तसो दवरलेलो. असो एक अनुभव सांग पळया, तुका कसो कसो फील जालो तो? स्टार्टींग अशें दिसलें की कळट जातलें काय ना, पूण मागीर एकदां पप्पान सांगलें कर तूं स्टार्ट. जातलें म्हणटालो. मागीर केलें तेन्नाच्यान. मागीर माती स्टार्ट करूं, मागीर इल्ले गणपती स्टार्ट करूं, मागीर फिनीश. पीओपीच्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो विसर्जन केले उपरांत न्हंयेत उफेता. ताका लागून प्रदूशण जाता. देखून सरकारान हे वर्सा पीओपीच्यो मुर्त्यो विकपाक तशेंच विकत घेवपाक बंदी घाल्या. सरकारान हो योग्य निर्णय घेतिल्ल्याचे मुर्तीकार सन्मेश सांगता. तशेंच चिकन मातयेच्यो मुर्त्यो करपाक चिकन माती मेळची म्हूण खूब धांवपळ करची पडटा. तेन्ना सरकारान चिकन माती उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी तांणी केल्या. म्हाजें हितून बरें तें एक्चुली एनवायरमेंटाक सेव करपाक, आनी गव्हर्मेंटान असो बरो स्टेप घेतला तें करपाक, बंद करपाक. आनी कलाकारांची म्हटल्यार मातयेचें हें करून म्हटल्यार कलाकारांची आनीक अपेक्षा वाडल्या. आतां पयलीं गांवान चिकन मातयेची मुर्ती तयार करताले. आतां सहज अशी एक कलाकार पळयला की घरान एक मुर्ती करता आनी बाकीची सगळी पीओपीची बी मुर्ती हाडटा. तेन्ना हांकां कितें सांगपाक सोदता तुमी? हांव सांगपाक सोदता की जे पयलींच्यान करीत येयला आनी तांकां जो एक्सपिरियन्स आसा, सो तेंच्या हातींतल्यान जी ती माती गणपती तयार जाता, तो गणपती सारको गणपती न्हू ते प्लास्टर मशिनान करून हाडटा आनी हांगा पेंट करता, कितें अशें करता तें दिता. सो हांव कितें म्हणटा, लोकां कडेन जे लोकल्स आसता पळय तेंचे कडल्यान तुमी घेवपाक शकता. तूं सरकार जें अनुदान दिता तें पावता तुमकां काय कशें कितें? काय पीओपी मुर्ती अशी कितें लागून जाता तें? पळयता म्हणटा पीओपी मुर्ती कसली मुर्ती हाडूं जी आमी भायल्यान हाडटा त्यो कितें हाडली विकली, ताका आनी कांय काम करपाचें ना. तें एक इजी एक्सेस तो म्हणटा आमी. आनी चिकन माती म्हणल्यार आमकां इतले पयशान हाडची पडली. मातयेचो खर्च तो खर्च आसा तो आसा, पूण आमकां ट्रान्सपोर्टाचो खर्च लागलो. ट्रान्सपोर्टाचो लागून मागीर ती हाडून हांगा फुडलें काम करपाक जाय, माती वयर करून दवरपाक जाय, मोव करपाक जाय, मागीर मूड घालपाक जाय, खूब काम आसा. मागीर पेंटाचें काम जालें. पेंटाचें काम करून मागीर कामाची हेल्प जाय पडटा कोणाचो. सो ताका म्हणटा अशें की इजी एक्सेस आसपाक जाय. अशी की माती मेळटली खंय तरी, नाजाल्यार एक टायम असो येता की माती सोदची पडटा. माती लावून आमकां तें जालें असो टायम जालो माती पळोवपाक. आनी माती अशी खंय तरी इजी एक्सेस आसपाक जाय. सन्मेश गांवकार आनी तेजो बाबा जे जवळ जवळ हांगा गेली 35 वर्सां जाली गणपती करता. पयलीं तेजो बाबा करतालो आनी हळू सन्मेश जेन्ना स्कुलान वयतालो आनी हळू जेन्ना शिकपाक लागलो, तेणी पयलीं सुरवातेक आपले चिकन मातये पासून एक उंदीर तयार केलो आनी तेजे पासून ताका कलर रंगकाम करपाक लागलें. जेन्ना बाबा करता तें पळयलें तेणी आनी ताका आवड निर्माण जाली. त्या आवडींतल्यान त्या दोगां लागून आतां गणपती करता. जवळ जवळ 130 वयर गणपती गांवांत हांगा ते करून गणेश चतुर्थी खातीर लोकांक दिता. टीव्ही खातीर साकोडच्या एकनाथ केळेकर.